मुरगांव म्हालांतल्या नव्याच उक्तावण जाल्ल्या नुस्त्या मार्केटाचेर नगरपालिकेचे सारखे लक्ष नाशिल्ल्यान मार्केटाची वायट परिस्थिती जाल्या। भाजी विकप्यांक आशिल्ली सुवात दिवन लेगीत ते आपलो माल घेवन सोपणाचेर बसतात। विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करची असो आरोप काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष नजीर खानान केला। नगरपालिकेक तांकां थंयच्यान उठोवपाक जायना जाल्यार ती सुत्रां आपल्या हातान दिवची अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। असल्या गंभीर स्थितीत नगरपालिका कितें पावल उबारतली काय हाचेर आतां सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। पळयात। मॉडर्न मार्केट म्युनिसिपालिटी फिश मॉडर्न मार्केट म्हणून नाव दिलं आमचे म्हणजे ॲक्च्युली ते म्युनिसिपालिटीक वयता। चेअरपर्सन इज अ होल अँड सोल फॉर दॅट, बट तरी पर्यंत क्रेडीट आमच्या MLAन घेतल्या आणि वास्कून कितें जाता म्हणून आमी हॅप्पी असले एज अ मॉडर्न मार्केट, फिश मॉडर्न मार्केट। बट आयज 1 म्हयनो जालो ऑलमोस्ट ते मॉडर्न मार्केट असं जाल्यार हांव पळोवपाक गेलो मॉडर्न मार्केट खरें मॉडर्न मार्केट विथ ऑल द फॅसिलिटीज आसा काय ना। सो हांवें थिंगा केन्ना गेलो पळय पयलींच हांवें स्टार्ट केलो ऑन द रोड। सो हांवें सांगलें ते होलसेलर फिश मार्केट आसा पळय वेंडर्स ते रस्त्याचेर रावन पयलीं फिश विकता, उदक थिंगा सोडटा, घाण वास येता। कितें म्हणटा आमी लॉ इम्प्लिमेंट करना ते पर्यंत वास्को सुदरचो ना। तूं कितलें बी मॉडर्न मार्केट म्हूण कितले बी आमचे पोर्ट सिटी म्हूण वास्को केन्ना डेवलप जायना ते पर्यंत आमकां एक बरो लिडर मेळना। लिडर कसो आसा ही हॅव टू फायट ना कंपल्सरी भितर वसा। तुमी थोडे जाणांक भायर दवरता, थोडे जाणांक भितर दवरता म्हटल्यार तुमकां कितें तरी येता, खर्च कितें तरी येता न्हू, नाजाल्यार तुमचे कडेन जायना न्हू। 2-3 म्हयने आमकां दिया and I will implement the law and I will see that everybody sit inside and Vasco be free, उत्पाद फ्री जातले, सगळे फ्री जातले, बरे बरे आमी काम करपाक शकता, ब्युटिफिकेशन करपाक शकता। कित्याक आयज हांवें तें फक्त मॉडर्न मार्केटाक घेतला। एवरी आमचे 2-3 डेज हांव कॉन्फरन्स घेतलो वास्कोक इम्प्रुवमेंट करपाक आनी वास्को कितें जाय तें सांगपाक, पब्लिकाक अवेरनेस करपाक आनी पब्लिकाचो म्हाका सपोर्ट जाय। सो हे सगळे स्ट्रीमलायनाक घालपाक। CP इज अ गुड फॉर नथींग। सॉरी टू से ही इज अ हाय पोस्ट लेवल मॅन। सॉरी टू से तेजे कडेन कांयच काम जायना अँड इज नॉट वर्थ फॉर दॅट। ना वी हॅव बीन टेकिंग द इशू हांवें अशें न्हू, हांवें खूब इशू घेतला आनी हांवें इशू इम्प्लिमेंट करून दाखयला। हांवें असो ना की फक्त इलेक्शनाक लागून भायर सरला हुंदीरा सारको ना। आय हॅव कम फॉर द रायट थिंग। केन्ना बी हांवें केला पळय फॉर रायट पर्पज आय हॅव कम आउट। नजीर तू 25 वॉर्डान कावन्सिलर फ्लोट करता म्हणून ऐकलं, तुझे म्हणजे अंडर वॉट बॅनर इट विल बी? ना 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 हांवें पळय ते कोण सांगला पळय दॅट इज रॉंग। फर्स्ट आय हॅव स्टार्टेड विथ द अवेरनेस, पब्लीक अवेरनेस करपाक बाबा हे म्युनिसिपालिटीन कितें चल्लां तें। मार्केट बांदलें, सगळ्यांक थंय ऑपोजीट बरकातलें, सगळ्यांक थंय शिफ्ट करतलें म्हणून सांगलें। दॅट इज बिकम ए डंपी यार्ड ना आनी सगळे भायल्यान बसून आहा, वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, कोण लसूण विकता, कोण स्पायसीस विकता, यू पुल देम इनसाइड। सेकंडली यू आस्क्ड अबाउट MLA ते करपाचें न्हू, वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ MLA? द MLA should know himself. MLA is not only a short form, MLA. MLA is a member of Legislative Assembly. He has to sit down and make legislation over there for the good of the Vasco city.